हांव पंचायतीच्या बरोबरूच जुजेबाचे कौतुक करता एकाच उतराक लागून एकाच जाणकायेक लागून हो खांबो जावन आसलो तयार केन्नाच हो जो आज जो उजवाडाचो जो खांब घातला तो केन्नाच तयार जावन आसलो पूण तो खंयचे तरी एक निमित्त सोदता बरो एक कॉज सोदता बरो एक मूर्त सोदता जे आमी म्हणटात आजचो जो गुढीपाडवा म्हणटा तेव्हा 3.5 मुहूर्ता पैकी हो एक महत्वाचो आमचो मुहूर्त म्हणजे तुम्ही जाणा आमी बरी लग्न जेन्ना खंयचें इनॉग्रेशन आसता जेन्ना ते घरान आमी भितर सरतात तेन्ना ते मुहूर्त पळोवन आमी भितर सरतात तसो जुजेबाची विजन हे विजन अशें आसा की आज ह्या नव्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तारूच हेजे आपूण शुभारंभ आपूण करतलो म्हणून. This is the 6th Highmast lamp erected by our Calangute Panchayat. Sincere congratulations to all of you and especially to Bab Joseph for his unstained support and his vision for this village of Calangute. आम्ही हे फुडें वयता आसतना आमकां खूब त्रासूय आसता पूण ते फुडें वचूंक जाय. आयज तर आमचो हो हायमास्ट लॅम्प आमी हांगासर उबो केला जाल्यार हे एफर्ट्स सगळे आमचे 5 मेंबरांचे. हो आमचो आयज 5 मेंबर जैनात तेणें इनॉग्रेशन केला आयज तेका रात दीस हांगासर उबो आसलो हे करून घेतला तेणें. पूण विसरून नासतना आमचो हो हायमास्ट घालपी इनास तेणें तेकाय खूब त्रास जालेले आसात. सकाळचो 4 येवन हे हायमास्ट लॅम्प क्रेनीन भितर हाडचें पडटा आनी तेका खूब त्रास जालेले आसा. पूण एनिवे तेणें घातलो. आतां आनीक 2 उबे केलेले आसा आमचे. एक आहा सेंट जोसेफ हायस्कुलान जो एक केलेलो आसा आनी तेचें इनॉग्रेशन जातलें 31st आनी मागीर एक टिटूज लेनानूय केल्लो आसा आनीक सो तोय उबो केल्लो आसा. तेजे उपरांत आमचें इनॉग्रेशन जातलें. सो हे आमी कितें करता की सगळ्याक फॅसिलिटी दिवपाक कावूक आसता कावुकाची संदी घेवन कोण बँक स्नॅचिंग करता आनी कितें सो त्या पासत आमी हे चिंतलें की हो हायमास्ट घालचें म्हणून.